गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी आतां नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर। फटीची कागदपत्रां आनी चुकीचे प्रक्रिये खाला केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीचे चलयेक आसगांवांतल्या रेस्टॉरंट खातीर दिला परवानो। नेरुल गांवांत रातयांत उबाल्लो मोबायल टावर थळावे फुर्योज टावर काडून उडोवपाची केली मागणी। द्रौपदी मुर्मूच्या जैताक लागून कुडचडेच्या लोकां मदीं पातळ्ळा खोशयेचे ल्हार। निलेश काब्रालान कार्यकर्त्यां सयत केलो जल्लोश। रस्त्यार बसपी भटक्या गोरवांची करात वेवस्था, पेडणेच्या लोकांची पालिके कडेन मागणी। आनी खांब्या वयल्यान रस्त्याचेर हुमकळपी इंटरनेट केबली उडयात कातरून मुरगांव पालिकेचो कामगारांक आदेश। आनी आतां खबरो विस्तारान। दिवचल पालिकेच्या कोयल प्रक्रिया प्रकल्प थळाचेर उबारपी बायो मिथेशन प्रकल्प पुराय जावपाचे वाटेर आसा। सुमार 2 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प बांदतात। फाटल्या वर्साच्यान ह्या प्रकल्पाचें काम हातान घेतला। ह्या प्रकल्पांत ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया करतले। ताच्या पासून कोयर प्रकल्पाक लागपी लायट आनी गॅसीची निर्मिती जातली, अशी म्हायती दिवचल नगरपालिकेचो नगरसेवक विजयकुमार नाटेकरान दिल्या। नमस्कार। हांगा लाखेरे आमचो दिवचले नगरपालिकेचो लाखेरे गांवांत बायोमिथिनेशन प्लांट आमचो आतां रोखडेच फुडल्या म्हयन्यान चालू जाता। तेजी कॅपेसिटी आसा 5 टन, म्हणजे 5 टन ओलो कचरो एका दिसा तेजे रुपांतरण जातलें मिथेन गॅसीन, आनी मागीर त्या गॅसीचे आमी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतले आनी मागीर हांगासरली जी लायट आसा ती सगळी ह्या हेजेर वापरतले आनी त्या सायडीक 5 टन कचऱ्याचे सारें जातले आनी ते आमी सारें विकतले। सद्या आमी 1 ते 1.5 टनाचे सारें डेली करता। तो आमचो ल्हान प्लांट आहा, हो 5 टनाचो आतां कॅपेसिटीचो हे आसा आनी आमचे कडेन सादारणशी 4.5 टन बी अशी कचरो येता, ओलो कचरो। आनी हांगा खूब कॅटरर्स बी आसा, त्याच्या खातीर जी बाकीची आमची हेजी कोंबड्यांची वेस्ट सुद्दां सगळें जनरेट जातली आनी कसल्याच सगळ्या हेजो वापर जातलो। शिरोड्या फाटल्या शेनवारा दिसा बांद फुटिल्ल्यान सुमार 700 परस चड जाणांनी शेतां उदका पोंदाक गेली। कांय दिसा पयलीं केल्ली ही शेतां उदका पोंदाक गेल्ल्यान शेतकारांचेर व्हडलें संकश कोसळ्ळां। सरकारान हो बांद सारको करपा कडेन फाटल्या 3 वर्सां सावन आडनदर केल्ल्यान ही पाळी शेतकारांचेर आयिल्ल्या खातीर शेतकार सध्या सामकेच तिडकल्यात। उदकान भरिल्ल्या साळावली धरणाचे उदक जुवारी न्हंयेन सोडटाले, ताका लागून आडपय आनी दुर्भाट हांगाचे फेरी धक्के उदका खाला गेल्यात। शिरोड्या हांगच्या बांदाक खवटे पडपाक साळावलीचें उदक कारण आसा अशें शेतकारांनी सांगलां। दोटे खाजन
आज हांगा जे हे पडला जे खावटी म्हणटात ते सगळे 10 मीटर खावटी पडला आणि शेतकरी सगळे पयलीं साकून तितून पडलेले आसा. डेली करचेच पडटलें आमकां काम आनी चडांत चड मोठी जालां ते आमच्या हाती भायर गेल्ले कारणान आमी कशें करून जे 5-6 दीस जाले ते तयारी करतात आणि त्याची मुळे हांगा कमीत कमी 1000 हेक्टर जमीन इतलीशीच जमीन वाया गेली. परचे पीक आमकां मेळना अशें करून आणि फुडें जो बांद आसा तो तसोच जाल्लो आसा. तसोच हीच परिस्थिती आसा. आतां हो जरी बांदलो फुडल्या बांदाची आमकां कांय शाश्वती ना म्हणजे कसो उरत म्हणून. ऑलरेडी आमी तो हितून घातलेले आसा टेंडराचे कितें उरला म्हणटा ते आमकां. टेंडर अजून जाल्लो ना. टेंडर केन्ना जातलो जावन बेगीन जावचें म्हणून मागता. बेगीन हें करचें. आणि हो जो पळय खर्च केला आमी असो तसोपणे आमकां मदत करून खर्च केला तो आमकां कितें सरकारान आमकां मदत करची. कित्याक आमकां त्यामुळे आमी तांचे ते पयशे दिवपाक शकतले. दुसऱ्याक ते आमी कितें आदार करूंक शकतले. कित्याक सगळें बांद आमी मामलेदारा पासून इन्फॉर्म केला. तुम्ही गव्हर्नमेंट सरकारा पर्यंत गेल्ले? आमी करून दिला. आमी तें पडलो म्हणून सांगला तेका सगळें दाखयलें तांकां. फक्त आतां आमगेलें कितें हें आमकां अरेंज करपाक शेनवारा पडलें न्ही तें. शेनवारा पडलें म्हणटकीर आमकां त्रास जाले. आमी पळय अरेंजमेंट आमकां फेरी मागलेली. तीन फेरीकारान पासून आमकां सतयलें नाल्यार आमकां तें जाग्यार पडटा आशिल्लें. नेरूल वाठारांत संबंदीत अधिकाऱ्यांक आनी गांवांतल्या लोकांक कळनासतना रातया मोबायल टावर उबारलो. ताका लागून थळाव्या लोकांक बरेच राग येला. हो मोबायल टावर घालपाक थळाव्या लोकांनी विरोध केल्लो. पंचायतीक, आमदाराक आनी भौशीक बांदकाम खात्याक विचारल्यार ते कितेंच सांगिनात. ह्या वाठारांत चड प्रमाणात दुकानां आनी नुस्त्याचें मार्केट आसा. त्या खातीर ह्या वाठारांत मोबायल टावर घालपाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केल्लो. तरी आसतना रातया वेळार हो मोबायल टावर घालपाचो प्रकार घडला. हांव नेरूलचें रावपाचें. पयलीं तेंच्यांनी हांव बाजारांत म्हाजो हांगा गाडो आसा प्लस हांव हांगा सामान विकता. तेंच्यांनी पयलीं सांगलें आमकां सॉल्ट चॅक करता म्हणून सांगलें. मागीर सांगलें ताणें आमकां बोरींग बाय बांदता. मागीर कितें काय म्हटलें ते टावर घालता सांगलें व्हडली LED लायट घालता. आनी पळय जाल्यार एक राती भितर तेंच्यांनी हो टावर बसयला. आमकां हो टावर नाका. दॅट्स माय फायनल. अप्रुवल येयल्ले एप्रिलान आनी आतां हे इलेक्शन आहा न्हू. आतां एप्रिलान येयल्ले म्हणटकूच हेंचे 4 म्हयने खंय न्हिदलेले. ओके, तुम्ही पंचायतीन चौकशी केली? हय, पंचायतीन चौकशी केली. पंचायत सांगता आमी दिवंक ना म्हणून. पूण आमी आमकां पुलिशेन सांगलें पंचायतीन दिवंक ना कितें सांगता काय म्हणून. तुमच्या गांवांत येवन आमी कितें बांदया. पंचायत येवची ना थंयसर काय म्हणून आमकां तेंच्यांनी पुलिसान विचारलें. परवरी गेली, म्हापसा गेली आमी, PWDन गेली, सगळ्याक वचोन येयली आमी. आमकां तेंच्यांनी सांगलें जेन्ना आमी पळय सांगता तेन्ना तेंच्यांनी बांदुनी म्हणून. आतां तो सडनली येवन हांगा परतून उबो रावला. ते आमकां नाका. ते पुलीस फोर्स घेवन येवन नाल्यार तो हो घेवन येव व्हडले. आमी भियाना कोणाक. आतां तेका विचार. भौमानादीक द्रौपदी मुर्मू भारताची 15वी राष्ट्रपती जाल्ल्यान कुडचड्याक खाशेलो खोशयेचें एक ल्हार पाताळ्ळें अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल सांगता. मुर्मू जेन्ना गोंयांत आयिल्ली तेद्या वेळार कांय आमदारांक तिका मेळपाची संद मेळिल्ली. तिच्या वांगडा भासाभास करतना तिचें सादेपण दिसून आयिल्लें अशें काब्राल सांगता. भारताची राष्ट्रपती जाल्ल्यान अनुसूचित जाती जमातींचे लोक तशेंच सामान्य लोकांच्या तोंडार एक खोशयेचें ल्हार पातळ्ळा अशें काब्राल म्हणटा. आमची मुर्मूजीचो फोटो हांवें हातीन दवरलेलो आसा. एक आमची ग्रावंड चोडून सोसायटी म्हणजे ST कम्युनिटी जे सगळ्यांक आमी देशभर उलयता आनी हे हितूंतल्यान ताका ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान खंय तरी नॉमिनेट केलें तेन्ना ती जिखली अशें आमच्या मनान आशिल्लें. आनी आमकांय भेट दिवपाक ती गोंयांत येयल्ली आनी तिचे कडेन आमी उलयले आनी इतली डावन टर्डन पर्सन की एक गोश्ट जे तिणें आपणाचे कार्यक्रम जे सांगले की आपण कशें जाले एक म्हाका दिसता गोंयभर आनी देशभर लोकांक खबर आसा. आनी आज ती आमची देशाची प्रेसिडेंट जाल्या. आमी सगळे कार्यकर्ते हॅप्पी आसा आनी ज्यो स्पेशली लेडीज म्हणजे आज सेकंड लेडी ऑफ द कंट्री टू बिकम द प्रायम मिनिस्टर आनी फ्रॉम द प्रेसिडेंट आनी फ्रॉम द ST कम्युनिटी आमी सगळे खुश आसा. आनी वी विश हर ऑल द बेस्ट. आनी आमचो देश फुडें व्हरपाचें काम ती करतलेच. देर इज नो डावट अबाउट इट. आनी आमचे जे एंटायर देशा भितर ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक जे तेणें एक संकल्पना प्रायम मिनिस्टरान तिच्या हातीन दिल्लेली आसा. म्हाका दिसता योग मनशाक तेणें दिल्लें आसा
आनी इतलो ओवरवेलिंग सपोर्ट ताका जाल्लो आसा की गोंयान इवन आमचे जे 25 आसले ते एक्सपेक्ट करून आनी 3-4 मतां एक्स्ट्रा पडली म्हणजे हें दाखोवन दिता की शी इज एक्सेप्टेबल कॅन्डिडेट. देशभर ऑलमोस्ट 149 ऑलमोस्ट 29 MPs आणि 159 MLAनी ताका ओवर क्रॉस वोटींग करून तिका निवडून दिलं आणि इट शोज दॅट द कॉन्फिडन्स इन द प्रायम मिनिस्टर इज इन्क्रिजींग आणि देशा भितर ह्यो गोष्टी जावपाक आतां फुडें जातल्यो अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रेसिडेंट. कित्याक आर्म्ड फोर्सीस डायरेक्टली आर कमांडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आणि शी बिंग अ लिडर शी वील टेक एन अ वुमन स्पेशली आमकां खबर आसा की शी वील टेक इट टुवर्ड रायट डायरेक्शन. आणि आम्ही सारखे असे म्हणटा की आर्म्स फोर्सीस आमचे काम करताच सुरक्षीत आम्ही देशा भितर आसाच पूण आज महिला वांगडा रावन ते काम करतले तितून आनी सुरक्षा आमच्या देशान मेळटली. पेडण्या वाठारांतल्या मुखेल रस्त्यांचेर रातच्या वेळार व्हडा प्रमाणात गोरवां बसतात. ताका लागून येरादारीक ताची आडमेळ जाता. रातच्या वेळार ही भटकी गोरवां रस्त्यार बशिल्लीं असतात आनी ती गाडी चलोवप्याच्या नदरेक पडनात. ताका लागून अपघात जातात. ह्या भटक्या गोरवांक लागून अपघात जावचो न्हू म्हूण पालिकेन ह्या गोरवांची वेवस्था करची. तशेंच गोरवां धांवडावपा खातीर पालिकेन एक कामगार दवरिल्लो आसा. ताका दिसाचो दवरिनासतना आतां रातचो दवरचो अशी मागणी पेडणेच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. म्हणपाक जी ही पेडण्याची गोरवां आहात ही कंटिन्युअसली निराधार आहात, रस्त्यार आसतात. रात्री जे खंयच्या टायमार रस्त्यार आसतात तर जो पालकीन जो तेका गोरवां खातीर जो स्पेशली एक माणूस दवरला तेका दिसाचो दवरचो सांडून रातचो यूज करपाचो की ती जेणे करून गोरवां रस्त्यार रावची न्हू म्हणून तो माणूस ते दुसऱ्याच कामाक यूज करतात. तर तो गोरवां धांवडपाक म्हणून जर म्युन्सिपल कौन्सिलान माणूस घेतला जाल्यार तो गोरवांकच यूज करचो. आणि अशी ही दयना जाल्यार गोरवांची की गोरवांचो अन्याय लोकांनी कांयच करचो न्हू. कित्याक ती देवाची जी जनावरां आहात ही देवा धर्मांतली आमच्या आसत. गोरवां रस्त्यार येवपाक पेडण्या एकच कारण जालां की जे गोठे आसले पेडण्यांचे त्या गोठ्यांनी लोकांनी आतां बिराडां केलीं आनी एका गोठ्याक छप्पराक मदीं क्रॉस करून खुबशीं लोक बगले जाल्यार गोठ्याची बिराडां केलीं आणि त्या गोठ्यांतली जी गोरवां आहात तांकां दूध बगनन ना जेणे करून दूध काडूंक गेल्यार 1000-2000 मेळटात पूण भाड्याचेर तांकां एका भाड्याचेर 4,000 रुपया मेळटात. ताका लागून हे गोठ्यांतली गोरवां आहा जी रस्त्यार आहात नाजाल्यार एकच करपाचा माणसाक मी बगलो एक्सिडेंट जाता वक्तार गोरू जर मेला जाल्यार तो माणूस आपली गाय म्हणून व्हरांक येता आनी एखादा गोरू बश्टा मेला जाल्यार तो मेला जाल्यार व्हरांक सुद्दां कोण येयना ना. लास करून कोणाच्या जरी त्याची एक अशी असली की म्हस एका टॉयलेटाच्या सेप्टीक टँकान पडली जाल्यार तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडाक केली फोन करतात फक्त फायर ब्रिगेडाक. तर जेणे करून म्युन्सिपाल्टीच्या हेतूनसून जो एक सेवक तेंच्यांनी घेतला की गोरवां धांवडावपाक जावं गोरवां लाई करपाक आनी गोरवांचो जो म्युन्सिपाल्टीन गोठो बांदलेलो टेंडर करून तो खंय आहा हो म्युन्सिपाल्टीन मातसो सोदपाक जावो आनी त्या गोठ्यान तांकां बांदपाची सोय करपाक जाय. मुरगांव नगरपालिकेच्या वाठारांत लायटीच्या खांब्याचेर बेकायदेशीरपणान वेगवेगळे इंटरनेट केबल घालून अतिक्रमण केला. देखून सगळ्या खांबावयले इंटरनेट केबल कापून उडोवपाचो आदेश पालिकेन दिला. हे केबल रस्त्यांचेर उडयतात ताका लागून रस्त्या वयल्यान पासार जावपी लोकांक आनी गाडयांक तांचो त्रास जाता. रस्त्याचेर केबल आयिल्ल्या कारणान लोकांच्या पांयाक ते लागतात. तशेंच ह्या केबलां खातीर अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा. त्या खातीर पालिकेन शारांतल्या सगळ्या बेकायदेशीरपणान घातिल्ल्या केबलांचेर कारवाय करपाचो आदेश जारी केला. ह्या विशीं वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान विधानसभेन लेगीत एक प्रश्न मांडिल्लो. which internet cables are piled up atop the electrical poles, which often are strewn on the roads, as well as causing mishaps, accidents, and posing grave danger to the scooterists as well as pedestrians. मिनिस्टराक सर विनंती करता की हाजेर लक्ष दवरा. इलेक्ट्रिकल सगळ्या पोल्सार ह्यो वायरी घुसपायल्ल्यो आसा. पावर मिनिस्टर सर तुमच्या लायटीच्या पोलार ह्यो सगळ्यो केबल सगळ्यो ह्या आसा आनी त्यो रस्त्यार येता. सो ते तातूंत भितर कितें जाता की एक्सिडेंट चड जाल्या हातूंत कितें रेवेन्यू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक मेळटा जाल्यार हांव नकळो.
दिसान दीस कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो वाडत आसा. शेनवारा दिसा 121 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 91 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. सक्रिय कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो 688चेर पावला, जाल्यार रिकवरी रेटीचो आंकडो 98.19% आसा. पावसाच्या सावाराक लागून अंदू वर्सा पावसाळी भाजी पिकाचेर हावळ येवपाची भिरांत आसा. फाटल्या सप्तका पयलीं पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून भेंडे, दोडगी आनी हेर भाजयेची बियां रुजपाचेर परिणाम जाला. हाका लागून शेतकार हुसक्यांत आसात. दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत भाजयेच्या पोरसांचेर हो परिणाम जाल्लो नदरेक आयला. हांव ही जमनीक 30-35 वर्सां जालीं हांगा हें करून पावसाचे पोटा पुरती रजी करी. तशेंच वर्साच्या वर्सा भेंडे घालता, दोडगी घालता, तवशी घालता, अळसाण्याचो पालो घालता आनी वर्साच्या वर्सा असोच काडी हांव. म्हणल्यार अंदू कितें जालें, हो जो फाटल्या दिसांनी पावस पडलो अख्ख्या एका दिसता तितक्याक हांवें भेंडो घातलेलो, तो सकयल भेंडो घातलेलो, सकयल तेज्या सकयल अळसाणो, त्या सकयल अळसाणो, तेवटेन दोडगी घातली, सगळ्याक तवशी घातली. अंदू जो पावस पडलो न्हू, त्या पावसान कितें जालें आनी कितें आतां फुडें म्हाजे परिणाम कसो जायत, पावसान 3 म्हयने कशे वयतले, म्हाजे कडेन काम जायना, पांय तर म्हाजे जड जाले, बायलेचे अशें आनी म्हाजेय बी अशेंच पांय, दोगांय आमी पांयांनी जड जाले, तेन्ना भोंवपाक जायना. हे पोटा पुरती आमी रजी केल्ली, ती बी रजी अशी परिस्थिती जाता आनी शेवट कांयच्या काय खंयच्या खंय कितें जावन गेला. कांय ना म्हटल्यार हांवें कमीच कमी 1,500 मून घातलेले हांगा भेंड्याचे, वयर आनी सकयल हेका म्हणून. शेवट ते भेंडे सगळे गेले म्हणून परत बाजाराक गेलो, 150 रुपयाच्यो बी हाडून घातल्यो, त्यो घातल्यो, ती एक रुजोवंक ना. एक डबो मुळ्याचो हाडलो, सबून मुळो घातलो, तो मुळो एक रुजोवंक ना. आनी बाकी सगळे कितें म्हणटा हें दिसता तितकें आतां आनी दुसऱ्यान भितून सावधान लागल्या. कोण बेकरी म्हणून येता, सोशे येता, ते खंय आशिल्ले ते चवशिणी बिशिणी त्यो खाता. तो म्हाज्या आतां फुडें परिणाम कसो कितें तो हांव नको कळो. म्हापशेच्या ग्रीन पार्का कडेन फुटिल्ल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम भौशीक बांदकाम खात्यान हातीन घेतला. गिरी सर्व्हिस रस्त्यार उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान रस्त्याक मदींच खवटे पडून रस्तो व्हांवन गेल्लो. ताका लागून येरादारी आडकून पडिल्ली. सद्याक रस्तो दुरुस्तीचें काम झुजा पावड्यार चालू आसा. काणकोणचो आमदार आनी सभापती काणकोण म्हालांतले प्रश्न मांडपाक अपयशी थारला, असो आरोप काँग्रेस फुडारी जनार्दन भंडारीन केला. हेच प्रश्न घेवन जनार्दन भंडारी DYCLP फुडारी संकल्प आमोणकरा कडेन गेलो. काणकोण म्हालांत वेगवेगळे प्रश्न उप्राशिल्ले आसात, ते सोडोवपाची गरज आसा. काणकोण म्हालाचेर विचार करून 21 मुद्दे जनार्दन भंडारीन काडल्यात. उदक, वीज, रस्ते आनी हेर प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा आनी हाचेर काणकोणचो आमदार कांयच करिना, अशी टिका जनार्दन भंडारीन केल्या. भाजपाचो दक्षिण गोंय जिल्हाध्यक्ष तुळशीदास नायकान सांकवाळ पंचायतींतल्यान उमेदवारी अर्ज भरलो. जुवारी एग्रो कडल्यान सांकवाळ पंचायतीक पयशे येवपा आसा. हांव पॅनलांत ना, आपूण अपक्ष म्हूण अर्ज भरला. जुवारी एग्रो पळवाट सोदपा खातीर पॅनलाक तेंको दितली, पूण हांव कंपनी आड आवाज काडटलो, अशें तुळशीदास नायकाचें म्हणणें. तशेंच निलिमा नायकान चिखलेच्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केला. उलोवपाकय शकता, पूण 1000 मिनिमम 1000 करोड आमकां हे देणे आसात जुवारी, आनी ते खंय तरी पयशे आमकां सगळे ते हाडपाक जाय. लास्ट 50 वर्सां ते एकच टॅक्स भरताले, येदे व्हडली वास्तू, येदे व्हडली जागा, एकच टॅक्स भरताले. ते
आम्ही तोच टॅक्स आज 50 वर्सांनंतरही तोच टॅक्स घेता. हांव एक आमदार आनी म्हाका म्हाज्या मतदारसंघातल्या बहुमतांनी निवडून हाडला देखून सत्तरीच्या कोणच्याचे प्रश्न म्हाका खबर आसपाक जाय अशें पर्येची आमदार देवया राणी सांगता. वेंचणुकेच्या प्रचाराक सुरवात जाल्ली तेन्ना लोकांच्या साबार मुद्द्या विशीं म्हाका समजल्लें आनी हांव ते सगळेच मतीन धरून आशिल्ली कारण हांव म्हाज्या मतदारांचो आवाज अशें देवया म्हणटा. आतां पळयात, हांव आमदार म्हणटकच म्हाका तर इतल्या मतांनी निवडून हाडला, सो म्हाका एक्चुली म्हजे कोणच्याचो प्रश्न खबर आसपाक जाय, लोकांचो प्रश्न खबर आसपाक जाय. सो जेन्ना म्हजे प्रचार सुरू जाल्लो लास्ट इयर तेन्नाच्यान हांव देवर टेलिंग मी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑर वॉट दे आर फेसींग. सो हांव सगळें बरोवन घेता, आय कीप इन मायंड एंड देन आय सेड दॅट इफ आय हॅव टू बी योर representative, I have to be, then I have to be your voice in the assembly, and that's what I did. युवादे कुडचडे ह्या संस्थेन शेनवारा दिसा कुडचड्यार मोटरसायकल पायलटांक फुकट रेनकोट वाटले. दर वर्सा ही संस्था कुडचडेच्या पायलटांक फुकट रेनकोट वाडटात. तशेंच फुडारांत लेगीत ही संस्था अशीच बरी कामां करीत रावतली अशें युवा उद्योजक रोहन देसायान सांगले. उपरांत पायलटांनी ह्या संस्थेचे उपकार आटयले. ह्या कार्यावळीक युवा उद्योजक रोहन देसाय, ओकार वस्त, रिकी होणकार आनी हेर मानेस उपस्थित आसले. कुडचडे मोटरसायकल रिक्षा असोसिएशनचे जवळजवळ 28 मोटरसायकल पायलट आनी जवळजवळ 15 ऑटो रिक्षा हांकां बाब रोहन देसाय हाणें आपल्या खुशेन मुद्दाम याद करून आमकां रेनकोट दिल्ल्या बद्दल तांकां असोसिएशनाच्या वतीन चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. आनी कोरोनाच्या काळात त्यांनी गेल्ल्या वर्सांय आमकां रेनकोट अशेंच स्पॉन्सर केल्ले आनी तशेंच आमची फाटल्यान तांकां रावपाक अशीच बुद्धी दिली अशें आमची लक्ष्मी फाटल्यान मागून तांकां बरें आरोग्य आनी आयुश्य मागचें अशें हांव मागता कमिटीच्या वतीन आनी सगळ्यांक जमिल्ल्याक देव बरें कर म्हणटा. सो ताजे खातीर आमकां एक उपक्रम असो करपाक जाय आशिल्लो. सो त्या लास्ट टायमूय आमी कोरोनाच्या काळाक तांकां ही मदत केली, तशीच आमी ह्याय वर्सा ती कंटिन्यू दवरल्या आनी हेज्या मुखार देवा कृपेन आमी ही कंटिन्यू दवरतले. कित्याक अशें आमचें सगळें वांगड्याचें मत आसा की आमी एक गोश्ट जी आमी स्टार्ट केल्ली लोकां खातीर ती आमी केन्नाच बंद करनासतना ती कंटिन्यू चालू दवरपाची. सो त्याच मायंडसेटान आमी मुखार चल्ला आनी ह्याय वर्सा आमी तो उपक्रम आमी परत घडोवन हाडला आनी हांव तांचे मना काळजांतल्यान आभार मानता. गोंयांत पर्यटन क्षेत्रांत फुडल्या 5 वर्सां भितर 2 लाख नोकऱ्यांची संद गोंयकारांक मेळपाची आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. शेनवारा दिसा सांखळेच्या रवींद्र भवनांत पद्मिनी फावंडेशनाच्या वतीन स्कील इंडिया बी अ प्रोफेशन ह्या कार्यावळीक तो उलयतालो. सरकार सगळ्या तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाक शकना, ताका लागून तरणाट्यांनी सरकारी नोकरीच्या सोदांत वचचें न्हू अशें ताचें म्हणणें. तर लायफांत हांवें पळयलें की बरेचशे जाण ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, इंजिनियरींग, पोस्ट इंजिनियरींग सगळें कितें ते करतात, PhD करतात आनी घरात कडेन बसून आसात. म्हाका फुडें कितें तें करचें तेंच कळना. एक तर म्हाका गव्हर्मेंटाची नोकरी दी म्हणटात ते, पिवनाची सुद्दां दिल्यार जाता मागीर, बट गव्हर्मेंटाचीच दी. इंजिनियर जाल्लो भुरगोय सांगता हांवें क्लार्काक एप्लाय केला, म्हाज्या क्लार्काचें मात काम कर. तो इंजिनियर हें विसरूनच वयता. बट तेका इंजिनियरींग करण्या फाटी मागीर तेज्या पेरंट्सांनी पयशे स्पेंड केल्या आनी सरकारानूय पयशे स्पेंड केल्या. LLM जाल्लो भुरगो जेन्ना खंय तरी LDCच्या पोस्टाक एप्लाय करता तेन्ना दुख्ख जाता, तेन्ना वायट दिसता. त्या खातीर म्हणजे आपूण ज्या प्रोफेशनान गेला एक तर ते प्रोफेशनान आपूण खूब फुडें वयचो आनी त्या प्रोफेशनान फुडें वचपा खातीर खुबश्यो संदी आसा. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रोफेशनल्स, बट 10वी 12वी जावन सुद्दां म्हणजे ITI आसतले, प्लंबिंग आसतले, अश्यो कितल्योश्योच बट ज्यो कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटीज आसा त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आज आमकां गोंया भायल्यान येयल्ले, भायरसून आयिल्ले भुरगे घेता आसतना हांगा दिसता. म्हणून हो अट्टास आसा, म्हणून हो प्रयत्न आसा की हांवें पळयलें. आनी फाटल्या एका स्पिचींतल्यान हांवें म्हटलें की टुरिजम लायनीन फुडल्या 5 वर्साच्या भितर 2 लाख ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांत आसा. 2 लाख ऑपॉर्च्युनिटीज. आनी त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जर आमी ग्रॅब करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता एक स्टेप फुडें आमी मारची पडटा. गोंयांतल्या बायलां खातीर गोमंतकाच्या माध्यमांतल्यान तनिष्का माचयेची मुहूर्तमेढ रोयल्या.
24 जुलै ह्या दिसा तनिष्का माचीचे उद्घाटन सकाळ माध्यम समूहाच्या व्यवस्थापकीय संचालक भोमानेस्त अभिजित पवार हांच्या हस्तुकी जातली। ह्या कार्यावळीक फाकीवंत अभिनेत्री श्रुती मराठे आणि अभिनेता गौरव घाटणेकर हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजिरी लायतले। अस्तुरी प्रतिश्ठेची गुडी उबारून 8 वर्सां पयलीं तनिष्का ह्या माचयेची सुरवात जाली। ह्या माचयेच्या माध्यमांतल्यान संघटीत जाल्ले अस्तुरे शक्तीन महाराष्ट्रान विंगड स्वरूपाची व्हड कामां उबी केल्यात आनी करीत आसात। बायलां खातीर आयोजीत केल्ल्या धालो आनी फुगडी सर्तीची निमाणी फेरी आनी इनामां भेटवण सुवाळो ह्याच दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर जातलो। आवाज गोयचं हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव प्रणिता रेडकर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता। गोमंतक टीव्हीच्यो सडेतोड आनी रोखठोक खबरो पळोवपा खातीर आमचो फेसबूक पेज लायक करात, तशेंच आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।